Welcome back to Journo Speak. Before the break, we were discussing the need for an opposition in a democracy. And with Sanjeev Bab and Soiru Bab, we were discussing if the Congress cannot play a proper role, then how do we have an opposition in the state? तर सोयरूबाब समज काँग्रेसीन मुखार 4-5 आमदार समज सामकेच निष्क्रिय ठरले एज ऑपोजिशन आणि बाकीच्यांकय तितली समज ताकद उरली ना जाल्यार कोणे ऑपोजिशन म्हणून रावप गोंयांत पळय आतां असेंब्ली भितर जर ऑपोजिशन करतले जाल्यार त्या पक्षान करची पडले आतां भायर एक आमी लोक करू शकतले आमी म्हणजे कशें न्ही हांव भायर भितरच म्हणटा भितर त्या भायर आज कितें आसा आज MG आसा BJP आसा आणि गोवा विकास पार्टी आसा हे ट्रेजरी बेंचीस म्हणून विथ देम आवेर्तान आसा जो मिनिस्टर जाला बेंजामिन सिल्वा असो दिसता म्हाका बाकीचे 2-3 इंडिपेंडंट आहा रोहन खंवटेन सपोर्ट दिला काय ना एक्झॅक्टली इट इज नॉट व्हेरी क्लियर आणि विजय सरदेसाय आसा आणि नरेश सावळ आसा हे काँग्रेस सोडून आसा आता हाणीय कितें रोल प्ले करपाची गरज आसा हांव एक्झॅक्टली सपोज जर काँग्रेस खंय जर हे कमी पडले म्हणजे जाल्यार विजय आसा नरेश सावळ आसा अशे तरेचे पक्षाचो कशें आसता हो विरोधाक आसपाक जायना तो सरकार खंय चुकता सरकार बाबा बजेट खंय जर हे करता म्हणजे नाका थंय खर्च करता जाल्यार हेचेर बडी मारपाचें काम त्या विरोधी पक्षाचें न्हू किंवा तें दाखोवन दिवपाचें हो जो रोल जो आसा तो काँग्रेस खंय कमी पडली जाल्यार हेणी करचो पडटलो आनी म्हाका दिसता अशे 1-2-3 अपक्ष आमदार आसा ते हेचो फायदो घेवपाक शकता म्हणजे कशें तरेन की काँग्रेस खंय जर वीक जाल्यार स्वताचे हे परफॉर्म करून अशें आसा ना अशें ना एटलीस्ट स्टेट वायड तरी स्वताची कॉन्स्टिट्युएन्सी तरी कितें तरी आनी हांव अशें म्हणन की प्रश्न कितें आसा प्रश्न आसा तो विरोधी पक्ष म्हणून जावं विरोधी म्हणून भुमिका विरोधा खातीर विरोध ना पूण पॉझिटिव्ह म्हणजे सकारात्मक आणि राज्याच्या हिता खातीर विकासा खातीर आसता म्हज्या नदरेन एखाद्रो सरकाराचो निर्णय जर चुकता आसत जाल्यार सरकारांतल्या आमदारांनी सुद्दां ताका थंय विरोध केलो म्हणून कितें वायट जाता अशें न्हय बऱ्या खातीर ताणीय विरोध दाखोवं येता न्ही बाबा चुकून सगळेच जाण प्रत्येक बाबतीन कोण ज्ञानेश्वर आसतलो अशें ना न्ही सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो अशें न्ही समज गाडी चलता चलता अशी जर मातशी रुळा वयल्यान घसरता अशी दिसता जाल्यार ती जाग्यार कोणेय हाडूं येता म्हज्या MGP आसा गोवा विकास पार्टी हाजे खातीर कितें सरकार बी उडोवंक जाय असलें तसलें कांय ना नॉर्मली गजाल घडना घडटा केन्ना एक्चुअली घडना घडटाले हे लास्ट तू दयानंद नार्वेकार एकटोच म्हाका दिसता वॉज प्लेइंग रोल ऑफ एन इफेक्टिव्ह ऑपोजिशन केन्ना घडटा केन्ना सांग तर एखाद्या मंत्रीपद म्हाका मंत्रीपद मेळ्ळें तेन्ना घडटा एखादें म्हाजे म्हत्वाचो प्रपोजल खंय पेंडींग उरलो तेन्ना घडटा प्रेशर बिल्डअप हें घडटा पळय ताका लोक साथ दिना स्वताच्या लोक पिसोना लोक पिसो आशिल्लो जाल्यार काँग्रेस पडचीच नाशिल्ली हें कितें आसा की जर खऱ्यांनीच राज्याच्या हिताचो विशय आसता तेन्ना विरोध करता तो कळटा आनी लोकांचो ताका तेंको आसता मायनींग विशय जो आसा त्या मायनींग विशयाचेर आनी गोंयच्या जमनीपणचें उदक आमी जें आतां पिता त्या विशयाचेर मनोहरबाब पर्रीकारान एकदां विरोधी फुडारी म्हणून जें भाशण केलें न्ही तेन्ना पर्रीकार बाब उलयता आसतना ताच्या दोळ्यान दुकां येतालीं कसलीं की ताका गोंयची चिंता दिसताली ही चिंता दर आमदाराक दिसपाक जाय अशें म्हजें ही जर दिसली जाल्यार म्हज्या नदरेन काँग्रेसचे 10 आसा काय 12 आसा ताका अर्थ उरचो ना म्हज्या नदरेन सरकार बरें चलोवपा खातीर आनी राज्याचो बरो विकास करपा खातीर अशे तरेचो ही परंपरा म्हज्या नदरेन विधानसभेन सुरू जावची विधानसभेन जरी जाली ना जाल्यार ऑन द ग्राउंड म्हणटा तशें जितले NGOs फाटल्या दिसांनी जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्ले NGOs आशिल्ले खुबशे RSS सपोर्टेड BJP सपोर्टेड फ्रंट्स आशिल्ले जे सरकारा विरुद्ध म्हणजे सरकाराची चुकीचे डिसिजना विरुद्ध जे आंदोलन करताले वॉटेवर तशें कितें तरी आज जावची पडटलें म्हज्या नदरेन अशा संघटनांनी भुमिका घेवपाची गरज आसा जर हे जर खरें एक्चुअली हांकां कित्याक धाडप आसता तें सगळें काम करपाक धाडप आसता जेन्ना तांचे कडेन जायना जाल्यार अशा संघटनांनी फुडें येवचें आनी असली संघटना म्हणटा पळय केन्ना सरकार वायट केता तेन्ना ते एकटे वचपाचें ना सरकार बरें करता तेन्ना येवचें न्ही कळ्ळें न्ही आतां फाटले 1 म्हयन्या तशें ऑपोजिशन तशें दिसना तशें संघटनाचें काम जें आसा तें दिसना कारण एकच म्हयनो जाला अशें तरेचे कोण जस्टिफाय दिवपाक शकता दुसरें एक सायड आसा म्हणटा ते लास्ट टायम जेन्ना मनोहर पर्रीकार बाब जेन्ना CM आशिल्ले तेन्नाय काँग्रेसीन ऑपोजिशन म्हणून रोल जो प्ले केला दॅट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली म्हाका दिसता 1 काय 2 इंडिव्हिज्युअल्स तेन्ना गिरीश चोडणकार हो यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो जितेंद्र देशमुख आमदार आशिल्लो तो असेंब्लीत कितें तरी विशय काडटालो हे 2 जाण किंवा आनी 1-2 जाण मॅक्झिमम खंय तरी सोडून कांय दिश्टी पडनाशिल्ले आतां काँग्रेसीन ही ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून घेवन
अशी लोकांक संघटने भितर मुखार काडून जे उबे रावपाक शकतात अगेन्स्ट रुलिंग डिस्पेन्सेशन आणि अशें तुमकां दिसता म्हणजे ही भूमिका काँग्रेसीन. हांव एक तर म्हणना फाल्यां सोड रस्त्यार सोड प्रसार माध्यम प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सुद्दां एक आपले विशय मांडप ओपिनियन मांडप तें म्हत्वाचें आसता. पूण तेंच म्हणटा फाटल्या एक म्हयन्या भितर कितें जाता संजीव बाब ना तांचे कडेन कसलेंच नियोजन ना इच्छाय दिसना नियोजन ना. जे भाजपा विरोधान आसतना सुद्दां त्या पक्षाचें अस्तित्व कायम दिसतालें. अनेक आसा पळय आतां तांचे कांय काँग्रेसीचे कांय आमदार जे आसा ते म्हत्वाकांक्षी आमदार अजून लोकांक सांगत भोंवता वाचता पेपरांनी की 6 म्हयन्या भितर आमचें सरकार येतलें म्हणून. म्हणजे सरकार आयले शिवाय पार्टी अशें तरेचें एमएलए म्हणटा काम कळटा हेजेर मेंटलिटी कळटा. म्हजी मत अशें 6 म्हयने सरकार येतलें अशें लोकांक फटीचें कितें सांगचें परस किंवा दिशाभूल करचें परस 6 म्हयन्या भितर तुमी दाखया की आमी ओपोजिशन काम करपाक शकता म्हणून. हे करीत जाल्यार जातलें. पूण अशें तरेन जर जावपाक लागलें काय आसा हांव नांव घेना कित्याक नांव घेतल्यार फाल्यां मागीर खुबशे घातले जाता. आतां काँग्रेसीच्या खुबश्या आमदारांचेर तेन्ना फाटल्या सरकार खुबशे आरोप जाल्ले आसा घोटाळे आनी अशे तरेचे. प्रत्येकाक आपल्याचे मनोहर पर्रीकर म्हणजे आक्रमक असो मुख्यमंत्री अशें न्हू भिता म्हणजे हय तांकां आपल्याचें एक्शन घेयत काय नाका ते भानगड अशे तरेची सामकें तांच्या मनाक चड आसा. ही मेंटॅलिटी जेन्ना आमदाराची आसता तेन्ना पार्टी म्हणून एक आउटसायड एसेंब्ली सुद्दां पार्टीन भूमिका घेवपाक जाय न्ही. हय आनी पक्षाचेय म्हज्या नदरेन तशेंच जाला कित्याक फाटल्या 2-4 दिसां पयलीं पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष फ्रांसीस सार्दीन हांणी एक मांडलें म्हणून आनी ते खरें म्हळ्यार तशी तोखणाय करची पडटली सार्दीन बाबाची. ताणें म्हणलें कांय ना लोकांक काँग्रेस नाका जाली चुको केल्यो म्हणून लोकांनी भायर दवरली न्ही. म्हणटकर काँग्रेसीन हाजेर शाणे जावपा खातीर सुदारपा खातीर ताणें विचार करूचो असो तातूंतल्यान एक विचार भायर जालो. आनी म्हाका दिसता आतां मेरेनच्या हातून इतलें स्पश्ट व्यक्त जावपी सार्दीनूच आशिल्लो अशें सरळ सांगपी चुको केल्यो म्हणून. ना जाल्यार कितें आसा भुरगे कितें करता परिक्षेक बी पास जालो की ना आउट ऑफ सिलेबस आवट तें तपासलेच ना सारके पेपर आनी ते म्हाका हांवें हरशीं अभ्यास करून गेल्लो ना. सार्दीन बाबान हे खातीर सार्दीन बाबाचें कौतूक म्हाका दिसता करीन आनी तें म्हज्या जनतेनूय तें करपाक. आनी लोकशायेन खंयच्याय राजकीय पक्षान चूक मानून घेवप हेवूय तितलेंच म्हत्वाचें आनी तितलेंच गजाल सगळ्यांक लोकांक सांगपाची गरज ना. लोक एक त्या लिडराच्या तोंडांतल्यान आयकपाक सोदता कांय गजाल्यो तातल्यान क्रेडिबिलिटी वाडटा ऑटोमॅटीक. ह्यो ज्यो गजाली क्रेडिबिलिटी वाडोवप आनी पार्टीची एक रिवायवल जावप म्हणजे जे आतां लॉस ऑफ मोरल जाला लॉस ऑफ कॉन्फिडन्स जाला काँग्रेसीचे ते करचें पडटलें. ताचे बरोबर आनी एक मुद्दा जो फाटीं आनी एक एपिसोडार डिस्कस जाल्लो की गोंयांत एक राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून एक पार्टी आसा जी काँग्रेसी बरोबर इलेक्शन आसा. त्या पार्टीची एकय एमएलए आयलो ना. आतां हे परिस्थितींत हे पार्टीन ऑपोजिशन म्हणून रावपाची म्हणजे कितें हांची भुमिका कितें आतां. हांव उलयता तेजे पयलीं कित्याक तो विशय जेन्ना डिस्कस जालो पळय तेन्ना हांव आशिल्लो हांव आनी सागर जावडेकर आशिल्लो तेन्ना उलयल्लें की हे जे सगळे इम्पोर्टेड हे तशें म्हणून. आतां तेच जालें तें म्हणजे आतां खंय आसा ताजें इलेक्शन नंतर तांचें एक 2 दीस मातशे एकमेकांचे आरोप करप जाले फुडें कांयच ना. सुरेश सिरसाटा सारको एक म्हणजे बरो सुशिक्षीत मनीस त्या हेजेर आसा खंय अध्यक्ष आसा. पूण तरी आसतना ताची आतां त्या राष्ट्रवादी म्हणत जाल्यार अस्तित्व सोंपलें जावं अशें दिसपाक लागला परिस्थिती. आनी तांचे जे कोण परत रस्त्यार येवपी राजन घाटे म्हणून तांचे हे जालो युथ तो असो इंडिया कुशीन सरलो आनी खंय तरी दुसऱ्या पक्षाचे लढयले. तशें आतां एनसीपी कडेन आसा कोण पार्टीत ना अशी कितें तरी विचित्र परिस्थिती जाल्या. पार्टीत ना न्ही सगळें कित्याक घडटा जाणा की जे वेंचणुकेक उबे रावतात पळय आनी निवडून येत तांचे निवडून येवपाचो वेंचून येवपाचो हेतू मातसो वेगळो आसता. राज्य ही भुमी असो विशय नासता आनी अभ्यास करूंक जाय हो विशय नासता. आतां कितें माळ्या वयले पडिल्ले भशेन न्ही अभ्यास नासतना उलोवंक मेळटा आनी मुखार मनोहर पर्रीकर आसतना हें मातशें कठीणूच वतलें तांकां. हे सगळे परिस्थिती जर पळयली पळय काँग्रेसीची जी परिस्थिती आसा एनसीपी जी आसा बीजेपी रुलिंगा आसा तर अशी दिसता की एक स्ट्रॉंग रिजनल फोर्स पॉलिटिकल फोर्स हांव एनजीओ म्हणना की एक स्ट्रॉंग रिजनल फोर्स तयार जावपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा. ऑपोजिशन स्पेस जो काँग्रेस घेवपाक सोदना एनसीपी कडेन तो नाच काय तरी हे रिसोर्सीस ना अशा तो एक स्ट्रॉंग रिजनल पॉलिटिकल फोर्स उबो जावप जो फुडली 5 वर्सांनी इलेक्शनाची तयारी करप अशें एक कितें तरी जावपाक शकता तुमकां दिसता. जावप गरजेचें पूण जे कोण पडेल आसा पळय आतां डिफीट जाला ह्या लोकांक घेवन न्हू ते घेवन जाल्यार परत ते जातले ना फ्रेश फेसीस म्हणजे एक परिवर्तन अशें एक जें हें आयलां तातूंतल्यान सगळे
नवे चेहरे येवपाचे अशें संजीव बाब तुमकां कितें दिसता? म्हाका हें जावंक जाय खूब गजाली बऱ्यो, हें कोणाकूय दिसतात न्ही, पूण म्हाका तें सद्याच्या हातून प्रॅक्टिकल दिसना. कित्याक MG होय बी तसो प्रादेशीक पक्ष तो कितें राष्ट्रीय पक्ष न्ही. तो फाटले खेपे सत्तेर काँग्रेसी बरोबर आशिल्लो, आतां तो BJP बरोबर आसा. तसो स्वतंत्र आमी फळी तयार करुया अशे तरेचें स्पिरीट खंयच्याच आमदारां मदीं नासता आनी पक्षाच्या नेत्यां मदीं नासता. ते खंयची तरी अशी कुबडी मागीर घेवनूच वता. तसो MGची जी हें जाली, MG जो डावन जालो तसो MGन राज्य केलां न्ही, ताजे उपरांत तसो प्रादेशीक पक्ष असो म्हज्या कोतान म्हाका असो म्हणजे जावपाक जाय खरें की खूब इंडिपेंडंट हे फाटी कितले 5 इंडिपेंडंट MLA निवडून आयले. हातूंतल्यान एक दिसता की लोकांक होय पक्ष नाका तोय पक्ष नाका म्हणजे तिसरी कडेन खंय तरी वचचें पडटा. पण त्या इंडिपेंडंट निवडून पळय कित्याक आयल्या न्ही, ताजो एक वेगळो अभ्यास करचो पडटलो. तो अभ्यास करून जी कितें उत्तरां मेळटा ताजेर हें सगळें ठरिल्लें आसतलें. कशें आयलें सोडून एक जर सुपरफिशली पळयलें जाल्यार ती शक्यता आसा म्हूण कशें आसपा जाय तें. आतां लिडर म्हणटा तो काम करून सकयल्यान काम करून जावपा जाय ना, फक्त पार्टी करून हांव लिडर अशें तरी जावं नाका. जर काम करपी अशे लोक 5 वर्सां आसा न्ही, आसा पूण तेच्या खातीर ग्रावंड लेवलाचे लोकांचे सगळे विसरून म्हणजे पार्टी नाका काय नाका, लोकांचे प्रॉब्लेम किंवा लोकांक एक अवेरनेस अशें तरेचे कितें ना. पूण सद्याचें वातावरण जें आसा न्ही, आतां जे अपक्ष आसा पळय, सद्या अशें एक मॅन्डेट दिलो लोकांनी की त्या अपक्षांक खूब वालोर आयला असो ना. म्हणटकच तांणी काम करचें पडटलें. पूण गोंयचें राजकारण जर पळयशी न्ही जाल्यार हे अपक्ष आसा ते फुडल्या इलेक्शनाक अपक्ष तग मारतले अशें म्हाका दिसना. तांकां फुडलें इलेक्शन येता म्हणसर खंयच्या तरी हेवटेन नाल्यार तेवटेन पक्षाचें तातूंत आसतलें. हेवटेन तेवटेन म्हणचे परस हांव तिसरी ऑल्टरनेटिव्ह जर आमी दिवपाक शकता तुमी एक गोंयकारांक कितें आसा, गोंयकारांक तशें गोंयकाराचो स्वभाव तशें खूब व्हडले कश्ट करपाचे आसना. रेडी बाजारान कितें पळय आसा ते ताका चड प्रायोरिटी दिता. म्हाका जावंक जाय खरें, पूण म्हाका तें व्हडलें शक्य ना अशें हांव तरी मानता. शक्य सगळें आसता, पूण ही मानसिकता जर आमी पळयली, ज्या मानसिकतेंतल्यान हे सगळें चलता तें पळयत जाल्यार तसो म्हाका दिसता कोणा खातीर करतले, गोंयच्या खातीर करतले जाल्यार गोंयचे म्हण आनी कडना चिंतलां कोणें चिंतपी आसता. ना आमकां हांगा बसलाय थंय दिसता, पूण आमी जर इलेक्शनाक राविल्ले जाल्यार आमची भुमिका वेगळी आसपाची. पूण इलेक्शनाक रावता ताजे खूब गजाली आसता वेगवेगळ्यो. तागेलें स्वताचेंय पळोवचें पडटा, तागेल्या बरोबरच्यांचेंय पळोवचें पडटा. आपूण हें केलें जाल्यार निवडून येतलो काय ना, आनी निवडून येवंक जाय म्हणून चुकीचेय तांकां निर्णय घेवचे पडटा. ते घेतले की हेवटेंतले लोक तुटून पडटा. ना, परिस्थिती म्हजे नदरेन प्रादेशीक जावंक जाय, पूण तें कठीण काम अशें म्हाका दिसता. कितें म्हणटालो तूं? नो, हांव म्हणटालो तशें की तशी प्रॅक्टिकली जायना अशें ना. तें आतां एक्चुली पंचायत इलेक्शन आसा, पूण कशें आसता पंचायतीक एक लिमिटेशन खूब. म्हणजे कशें हांव सत्ताधारी पक्षा पयस गेलो जाल्यार तें म्हाजे कडेन जावचें ना. पूण कांय इंडिविज्युअल लोक अशे आसा गोंयांत काम करपी आपल्या लेवलाचेर, ताणें जर हे पंचायत इलेक्शनाच्या निमतान सुद्दां जर सुरवात केली ती ही गजाल आमी आतां एक्चुली लोकांनी विचार करून नासत, आमी उलयले नंतर तरी कांय गजाली विचार केल्यो जाल्यार म्हाका दिसता पंचायत इलेक्शन निमतान तें सुरू जावंक शकता. आनी गरज कोणी सत्तेर आसूं गरज आसा आनी स्कोप आसा. पूण एक सांगता की पंचायती ह्यो स्वराज्य संस्था, हरशीं पक्ष राजकीय पक्ष खऱ्या अर्थान ते नासता, पूण दुसरे भशेन आसता. हें सगळ्यांक खबर आसा. आतां BJP पावरार आयल्या उपरांत काँग्रेसच्यो मेरेन ज्यो काँग्रेसच्यो म्हणटाले त्यो म्हळ्यार हळू ताणी अशें थोड्यांनी रिवर्स मारून अशें आनी कसलें प्रादेशीक सामको सोंपला. कंक्लुजन अशें की कोणीय सत्तेर आसूं एक स्ट्रॉंग ऑपोजिशन जाय. काँग्रेसीन ती भुमिका पोटोवपाक जाय, ना जाल्यार लोकांनी पब्लिकान ऑपोजिशन. म्हजे नदरेन हांव एकूच सांगता की विरोधी फुडारी प्रतापसिंग राणे अनुभवी, फाटली कितलेशेच काळ म्हाका याद सुद्दां जायना तितल्या काळा परस ते राजकारणान आसा, सातत्यान वेचून येता. तांणी म्हजे नदरेन ही जबाबदारी पेलची आनी तांणीच ह्या काँग्रेसीक जाग्यार घालची. आनी आतां कितें तें निमाणें तांच्या मुखार आसा न्ही, लोकांकूय कळटलें. आमचो वेळ सामको सोंपत आयला. थँक्यू संजीव बाब, थँक्यू सोयरो बाब. एंड व्ह्युअर्स, कीप वॉचिंग प्रुडंट मिडिया, कीप वॉचिंग जर्नो स्पीक.